नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या दिल्ली भेटेत 12,200 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी येवजण्यांचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या येवजणेत साहिबाबाद आनी न्यू अशोकनगर हांगाच्या नमो भारत कॉरिडोराचे उक्तावण तांणी केले. दिल्ली जनकपुरी शारांतल्या कृष्णा पार्काचे उक्तावण तांच्या हस्तुकी आयज जाले. दिल्लीतल्या केंद्रीय आयुर्वेदिक संशोधन केंद्राचो बुन्यादी फातर प्रधानमंत्र्यांनी बसयलो. हाचे पयलीं गाझियाबाद ते सहाराबादाच्या 13 किलोमीटर अंतराचेर तांणी रेल्वे प्रवास केलो. ह्या वेळार तांणी माणकुल्या भुरग्यांवांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी परिवर्तन रॅलीक संबोधित करतना आम आदमी पक्षाचेर खर टिका केल्या. दिल्लीचे लोक आपणाचेर आप पक्षाची आपदा स्वीकारपाक तयार ना अशें तांणी सांगले. निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नीयत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है. आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ. भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं. दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं. थळाव्या सरकारान दिल्लीत संकटात हाडल्यात अशें म्हणत प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की गरजेच्या दिसांनी उदकाचे संकट, पावसाच्या दिसांनी हुंवाराचे संकट आशिल्ले. तशेंच कोरोनाच्या वेळार दिल्लीतले लोक ऑक्सिजना खातीर याचना करताले, तेन्नाच थंय शीश महाल बांदपाचें काम चलताले अशी खर प्रतिक्रिया प्रधानमंत्र्यांनी दिली. आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है. और साथियों, आपको ये जान करके पीड़ा होगी, दर्द होगा. अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था. इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया. प्रयागराजातल्या महाकुंभ धर्मीक उत्सवाक आखाड्यांचे आगमन जावपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा निरंजनी आखाड्याचे आणि नागा आखाड्याचे साधू संत महाकुंभाक पावल्यात. निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी हांणी प्रयागराजात प्रवेश केला. सगळ्या साधू संतांच्या आणि भाविकांच्या सेवे खातीर आणि संरक्षणा खातीर प्रशासनान नेटान तयारी सुरू केल्या. प्रयागराजात सध्या संत महात्मा, ऋषीगण आणि सनातनाचे धर्मीक लोक पावपाक लागल्यात. संत महात्मा प्रयागराजाच्या धर्तरेर पाय दवरून भक्तीत विलीन जाल्यात. प्रयागराजातल्या महाकुंभाविशीं साधू संतांचे म्हणणे ऐकुयात. भारतीय नौसेनेन विशाखापट्टणमाच्या रामकृष्ण दर्यादेगेर ऑपरेशन डेमो केलो. ह्या वेळार तांणी नौसेनेच्या प्रतिभेचे दर्शन लोकांक घडयले. ह्या सोबीत कार्यावळीत नौसेनेन संचालन आणि उत्कृष्टतेचे प्रदर्शन केले. ह्या डेमोत कितल्योश्योच युद्धनौका, हेलिकॉप्टर्स आणि पाणबोटींनी वांटो घेतलो. समारोपाच्या कार्यावळीत नौसेनेन बीटिंग द ट्रीट कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार लेझर आणि ड्रोन शोचे आयोजन जाल्ले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्राबाबू नायडू, नौसेना कमांडाचे फ्लॅग कमांडरिंग चीफ राजेश पेंडारकर आणि नौसेनेचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लाखांनी लोकांनी ह्या आकर्षक कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो. मेट्रो दळणवळणाचे जेन्ना जेन्ना नाव येता तेन्ना भारत देशाचे नाव मुखार येता.
देशातल्या 5व्या सगळ्यात व्हड अर्थव्यवस्थेच्या भारत देशात मेट्रो येरादारी नेटान वयर सरता। सध्या भारताचे मेट्रो मार्ग 1000 किलोमीटर मेरेन पावला। 2014 वर्सा मेट्रो मार्गाची क्षमता फकत 248 किलोमीटर इतली आशिल्ली। 2004 वर्सात फकत 5 शारांनी मेट्रो सेवा मर्यादित आशिल्ल्यो। हालींच 10 वर्सात मेट्रो सेवा 4 पटींनी वाडल्या। नमो भारत नेटवर्क 23 राज्यांनी 1000 किलोमीटराचेर पावला। ते भायर लागीं 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल सेवा निर्माणाधीन आसात। ह्या 10 वर्सात दर वर्सा मेट्रो सेवेचो वापर करपी भोंवडेकारांची संख्या 10 पटींनी वाडल्या। 1 कोटी वयर भोंवडेकार दर दिसा मेट्रो सेवेचो लाव घेतात। राज्यसभेच्यो खासदार स्वाती मालीवाल हांणी आम आदमी पक्षाचेर खर टिका केल्या। पंजाबातल्या बायलांक उतर दिल्ले 1000 रुपया आम आदमी पक्षान अजून दिवंक ना अशें म्हूण तिणी टिका केली। आपल्या एक्स संकेतस्थळाचेर म्हायती दितना तिणें सांगलें की 2022त पंजाबातल्या दरेका अस्तुरेक दर म्हयन्याक 1000 रुपया खात्यान घालपाचें उतर आम आदमी पक्षान दिल्लें। सध्या 2025 वर्स उजवाडले तरी तांच्या खात्यात एकूय पयसो येवंक ना। हाचो हिशोब केलो जाल्यार दरेका बायलेक 30,000 वयर लुकसाण जाला अशें तिणें सांगला। हो सगळो पयसो पंजाबातले चार्टर्ड विमान आनी हेलिकॉप्टर हांचेर खर्च जाला। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीच्या दर्शनाचो आयज समारोप सुवाळो जालो। से कॅथेड्रल चर्ची पासून बेसिलिका चर्ची मेरेन ह्या सुवाळ्या निमतान मिरवणूक काडिल्ली। निमणी प्रार्थना सभा आयज जाली। सुमार 80 लाख भाविकांनी ह्या पवित्र कुडीचे दर्शन घेतला। आयज सकाळी 9:30 वरांचेर सेंट फ्रांसिस झेवियराची कूड सेंट कॅथेड्रल इगर्जींतल्यान बेसिलिका इगर्जी मेरेन हाडली। चर्चीचे फादर आनी कांय वेंचीक लोकांनी मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो। आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराव हांच्या फुडारपणा खाला निमणी प्रार्थना जाली। 21 नोव्हेंबराक ह्या सुवाळ्याक सुरवात जाल्ली। या 40 आनी 5 दिसांनी सबार जाणांनी हांगा येवन पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो। देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो बाबार्थ आमी खोलायलो। कुमसराचो संस्कार घेवन जायत्यांनी आमी आमचें जिवीत नव सोरायलें। पिराजिताच्या आनी मागण्याच्या मोनान भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांक नोमान करून तांचो उमाव घेवन ताणें पुरगोटलेल्या शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आमी ह्या दिसांनी दाखोवण्याच्या दिसांनी अणभवली। बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूची आप परगोटणेची दोबाशीक परब समोरमता आनी हे दोबाशीक दाखोवणेची भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांचे दाखोवणेची संपादनी करता। संघटनात्मक वेंचणुके खातीर भाजपाच्या संघटन वांगड्यांची बसका जाली। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर संघटन अधिकाऱ्यांनी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। ह्या संघटनात्मक वेंचणूक कशी जातली, दरेका जिल्ल्या खातीर कितले वांगडी आसतले ह्या संदर्भात प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हायती दिल्या। जनता पार्टी की कोर टीम बैठक हुई और हमारे जो संगठनात्मक चुनाव है इसके बारे में जो अभी बूथ का पूरा हमारा चुनाव कंप्लीट हुआ, मंडल का चुनाव कर रहे हैं। टोटल 40 मंडल में से 36 मंडल हमारे क्वालिफाई हुए हैं और कंसेंसस कर पे 36 मंडल में चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। हमारे मंडल के बाद हमारे दोनों जिला के भी चुनाव हो जाएगा और जिले के लिए, दोनों जिले के लिए 3 दिन नामांकन हमने दिल्ली में भेजे। उनमें से उनका भी नाम तय होने के बाद 12 तारीख से पहले जिला का चुनाव हो जाएगा और स्टेट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए गोवा में से हमारे 6 नामांकन, 6 अलग अलग नाम हमने भेजे और उसका बाद में यानी जनवरी एंड तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव जो है वो गोवा का पूरा हो जाए। फ्रांसाच्या करियर स्ट्रायक ग्रुपा वतीन FNS चार्ल्स दी गावली ही झुजाबोट 3 तारखेच्यान गोयच्या भेटेर आसा। 9 जानेवारी मेरेन ती गोंयांत आसतली। हे भेटे फाटल्यान दोनूय देशांमदलो नौसैनिक संबंध वाडोवपाचो हेत आसा। ह्या दरम्यान 42व्या वर्सुकी वरून ह्या द्विपक्षीय कवायतीत ते वांटेकार जाले।
विंग कमांडर गुलेलियम डेनिस हांणी ह्या संदर्भात माहिती दिल्या. I think it's a bit of a dream right now, but if you want to talk about the 5th generation aircraft and the Rafale, actually the generation of aircraft can be a bit subjective. The Rafale is a bit subjective topic. The Rafale is not stealthy, that's the point, but it has been built from the very. उत्तर भारतात सध्याक थंडीचे ल्हार पातळ्ळा. उत्तर भारतातले दरेक दोंगर दोंगुल्ल्यो बर्फाची चादर घेवन बसल्यात. चडशे कडेन तापमानाचो पारो शून्य सकयल गेला. लोकजीण आनी येरादारीचेर हाचो मोठो परिणाम जालो. तरी आसतना संवसारांतल्यान आनी देशभरांतल्यान आयिल्ले भोंवडेकार ह्या वाठारांत स्वर्ग सुखाचो आनंद घेतात. और आज सामने से बर्फ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है. दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस. दिस इज सो ब्यूटीफुल. मिनी कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो रहा है. एंड दिस इज सो गुड. सच रिफ्रेशिंग डे आउट, रिफ्रेशिंग वीकेंड फॉर ईच वन ऑफ अस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.